आम्ही ऑलमोस्ट 2 घंटे जल्ला हंगे टाइम स्पेंड करूनो. तुम्ही गोवान तेताना एक पीसफुल जाग आमकां येवको म्हण दिसला री. ह्या जाग तांबडी सुर्ला म्हणून महादेव टेंपल आहे. ह्या देवस्थाನ ಜೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ 12th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್ತಾ ಹಂಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ कसं म्हणणारी हाज्या वयच भाग टॉप पोर्शन आनीक कंप्लीट जायनी अर्धरी राबला. हे देवस्थानाचे ಕೆಲವು डिटेल्स पळयला री ऍक्च्युअल ओरिजिन खंयचे म्हण सांगून कोणाक गोतना म्हळ्यार हे तितलं ओल्ड देवस्थान मस्त रिमोट प्लेस ಅಂತ ಸುತ್ತು ಫುಲ್ ರಾನ್ ಅಸ तशी तितलं सुलाबरी पोच जाय नाशिल्लें. आत्ता मस्त चांग रोड करून मस्त इम्प्रूवमेंट केला. आम्ही पीक एप्रिल ಅಂತ आयलेंती पावस येत तसं संजेर म्हणताना विजिट केल्यार मस्त चांग म्हळ्यार शाके आसना. आणि हांव हांगा वाजिल्ल्या प्रकार कसं म्हळ्यार ह्या देवस्थान एक 10 वर्स देखून लायक इम्प्रूवमेंट जाता आसा. म्हळ्यार ह्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तांणी पळोवन घेता आसा ती. कर्नाटक गोवा बॉर्डर लगीच होती हे जाग. वॉल्कॅनिक रॉक म्हळ्यार बसाल्ट स्टोन ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. आर्किओलॉजिकल सर्वे प्रकार हे देवस्थान चालुक्यन आणि ಹೊಯ್ಸಳ आर्किटेक्चर म्हणून सांगतात. जाल्यार गव्हर्नमेंट वेबसाइट ಅಂತೂ कदंब यादव आर्किटेक्चर म्हणून सांगतात. मस्त पोरणे देवस्थान देखून करेक्ट खंयचे आर्किटेक्चर म्हणून गोतना. एक सणाची पिल्लर हॉल आसा. 4 पिल्लर मध्ये ಅಂತೂ एक 4-5 जणांन बसत तितलं जाग आसा. प्रति एक पिल्लर आणि देवस्थाना साइड एडजस्ट पूर पडलेला री सुमार डॅमेज जाला. म्हळ्यार फुडें हे देवस्थान भंग करूक ट्राय केला. ह्या देवस्थाना विजिट केल्यार लागींच तांबडी सुर्ला वॉटरफॉल्साकय विजिट करूं. देवस्थाना लागींच एक सणाची न्हंय आसा. हांगा तुमी होड चन्नीक पळयला. आमी युजली गांवांतू सांज चन्नी पळोवचे. तांबडे चिचिके होड पळयले रुखांत तशिल्ले तुमकां तितलें दिसेश ना पण फर्स्ट टाइम लाइफ अंतु ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आका पळयला. दोन घंटे जालां हांगा आमी बसून. मस्त पीसफुल आसा. एक विजिट कर का. बाय. तुमकां गोवा ह्या जाग तांबडी तडम सो ताजें नांव कशें म्हळ्यार तांबडी सुर्ला म्हणून. ते ट्रॅवल राईड मस्त रोड मस्त भारी चंद आसा. सो फर्स्ट टाइम हांगा हांव इंडियन हॉर्नबिल आणि फर्स्ट टाइम हांगा हांव इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल पळयला.